सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बरवंसो दिवया. मोडबार सुर्याचो नेम जगजगतात नखेत्रां, जमनीर उंचूच दोंगर, दर्यांत खेळटात ल्हारां. सोबीत फुलां, गोड गोड फळां, वाऱ्यावयली सवणी, उदकांतली माजसळी आनी आमी सगलीं देवाची रचना. आनी सगलीं देवाची रचना म्हणटकच आमी मनशां खेरीत रचना देवाची रचना मदें जियेतात. आनी रचना मदें जियेता आसतना कांय पिशेपणाय आमी करतात. आयज गोंयचें खंयचेंय वर्तमान पत्र काड, न्यूजपेपर, खंयचोय चॅनल पळय तूं, यूट्यूबार पळय आनी कसलेय व्हिडियो पळय, चडशे व्हिडियो चडशे भासाभास जाल्ली आमकां दिसता आमच्या सैमाचेर, पर्यावरणाचेर, सृश्टीचेर. हातून चिमटीभर दुबावूच ना. आमच्या गोंयांतूच पळोवया, आदी आसलें तशें आतां ना म्हणटलीं. जायत्या भासांनी गोंयांत बदल जाल्लो आसा. कांय बदल जाल्लो आसा थोड्याच मनशाचे आशेक लागून. कांय बदल जाल्लो आसा मनशाच्या शिकपाक लागून. आनी हे बदल आमकां कोणाकूच बऱ्याक पडोंक ना. सृश्टीचे राखणदार आमी कशी जातले काय, आनी ही सृश्टी आनी अदीक करून आमचें गोंय, जाका आमी म्हणटा सोबीत सुंदर गोंय, माणकुलें आमचें गोंय, ते फुडगे पिळगेक आमी कशें सांबाळटले काय. आमकां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 11व्या वेस्वरान पयले ते 10वे वडींत ही उतरां मेवतात. ल्हानगो मेंढऱ्या बरोबर जियेता, बिबटो वाग सुपुल्ल्या भुरग्याक कुशीन आड पडटा, ल्हान भुरगें तांकां चोरवाक वता. ही एक मोनाची कल्पना न्हय, पूण एक देवाच्या राजाचें दर्शन. नवो संवसार, नवो समाज, जंय मनीसकूड आनी हेर रचना खेरीत संबंदान जियेतात. आमच्या गोंयच्या संदर्भान हो नवो सैम कसो येतलो काय. आमच्या नदींनी शुद्ध नितळ उदक व्हांवता, तातूंत घाण घुट्टान ना, मिनाचो चिकोल ना. आमच्या शेतांनी बरी पिकावळ जाता, तातूंत प्लास्टिकाचो कचरो ना, जो आमच्या जेवणांत मायक्रोप्लास्टिक्स घालतात. आमचे दोंगर आनी रानां मोटव्या काळाच्या फायद्या खातीर कातरून उडयनात. आनी आमचे फुडगे पिळगेक बरें नितळ निवड हें गोंय आमी सांबाळटात. हें जावन आसा देवाचें दर्शन. आनी हें दर्शन जावंक जाय आमचे गोंयकारांचें आनी अदीक करून बिल्डरांचें, मंत्र्यांचें सपन. आनी तेन्नाच खरेंच आमी फुडले पिळगेक हें गोंय सांबाळटल्या, दवरतल्या. आमकां भाग्योंत लुकाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या वेस्वरान 21वे ते 24वे वडींत हीं उतरां मेळटात. हे मिस्ते ल्हानांक आनी सुपुल्यांक उक्ते केल्यात देखून जेजू पवित्र आत्म्या सगळें खुशाल जावन देवाक वाखाणटा. हे सुपुल्ले कोण गाय आनी कोणाक उक्ते जाले गोठ. दर्यांतलो नुस्तेकार, शेतां मेरेवयलो शेतकार, तो जाणटो म्हातारो जो आजून ह्या सैमाचो ताळमेळ समजता आनी ह्या सैमाक रेस्पेद मान दिता. हो जावन आसा सुपुल्लो. ताका सैमाची भास सजमता, सैमाक मान दिवंक तो जाणार आनी शाणे जे आज आमदार मंत्री जाल्यात, बिल्डर आनी डेव्हलपर जाल्यात, तांचे कडल्यान ही जाणवाय लिपलोली आसा. देखून सैमाची कापाकापी ते करीत आसात. नशादी ही चालूच आसा सैमा वाटेन. तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे सुभागी जेजू ह्या शुभ वर्तमानान फुडें म्हणटा. खरेंच सुभागी तुजे दोळे जे एक झाड पळयतात आनी देवाचें देणें वळखतात. दर्या पळयतात आनी देवाच्या उदारपणाची रुंदाय खोलाय समजतात.
माती आनी जमीन एक वस्त न्हय म्हणून पडयतात आनी देव तातूंत आसा म्हणून ओळखून घेतात. माती जमीन झाडां पेडां दोंगर शेतां भाटां कोर्तींत वचून आपल्या खातीर न्हीद सोदपी न्हय. कोर्तीन वचून तांच्यांक झुजूंक जायना. तांचे खातीर कोण झुजतलो? ती बाबडी ओगी मोनी. तांचे झूज आमी झुजचे आसा. तांकां बरवसो आमी दिवंक जाय. कशी दितले हांव काय? आमचो पाप साहेब आदलो पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी हे आपले विश्व चिटींत उगडास करता. आमी देव न्हय, पृथ्वी आमचे आदी हांगा आसलोली आनी ती आमकां दायज कशी दिल्ली आसा. आमचें म्हणटा तें कांयच ना. आमचें म्हणटा तें कांयच ना आनी केन्नाच आसचें ना. मनशा चुचुरे कर सैमाचें, तातूंत भांडार आसा तुज्या फायद्याचें. बांदच्या बदलेक बांदपा इश्टागोतीचें. पळय कितलें कोडू मन तुजें दोंगर उडयले फोडून. झाडां उडयलीं कातरून. इतलो मनशा शिकून सुदारून खंय वेताय सैमाक फापसून. तातूंत रावतल्यांची ल्हान व्हड जिवांची करून सोडटाय तूं भाजी. पुराय करूंक आशा तुजी. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मान दिता तेन्ना ताजें असलें ताच्या काळा वयलें गोंय आसलें तें गोंय घोडे आयज उरूंक ना. पूण आमी तरी पूण अभिमानान म्हणटा आमचो बाबार्थ काळचो परचो न्हय तो भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या काळा वयलो. खरेंच तो ताच्या काळा वयलो जाल्यार ताच्या काळांत ताच्या सैमांत भितर सरुया. जे आमचे कडेन आसा ताचो सांबाळ करुया. ते देवाचें दायज आमकां देणें आमकां. आमचे कडेन जमीन आसा भाटां आसात बिल्डराक पयशाचे आशेक थोड्याच वेळा काळाचे खोशेक ते विकचे न्हय. ते सांबाळुया फुडले पिळगेक. आमचो कचरो बरे भाशेन तो आमी पळोवया. सगलो वगत सरकाराकूच आमदार मंत्र्याकूच बोट दाखोवचें न्हय. आमचेय हात बोट तातूंत आसा. आनी थोड्याच काळांत इलेक्शनां जावचीं आसात. मातशें पळोवया, सजमून घेवया. देव आमकां कितें सांगता पळय तें आयकुया. आनी हे भाशेन सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक दवरून फुडले पिळगेक बरवंसो जावुया.